म्हणणे अशें आसा की जे गोरवां रस्त्याचेर रातचे वतात किंवा आनी अन्य दुसऱ्या जाग्याचेर वतात, जांकां कोण वाली नासता, अशा पद्दतीचे ज्या ज्या समजा म्युनिसिपालिटी क्षेत्रांत आसो किंवा पंचायत क्षेत्रांत आसो, ह्या पंचायतच्या अधिकाऱ्यांनी म्युनिसिपालिटीच्या अधिकाऱ्यांनी एक असो विषय करूंक येता की गोमंतकांत आमच्या कितल्योश्योच गोशाळा आसा, गोशाळा आनी तांच्या मदीं जर एक एग्रीमेंट करप, एक टायप करप की ज्यो ज्यो रस्त्यार जांकां कोण वाली ना अशा पद्दतीच्यो गायी किंवा बैल किंवा बाकी अन्य प्राणी आसात त्यो ज्यो करत जाल्यार त्यो गायी व्हरोन ते त्या गोशाळेंत तांचे कडेन सगळ्यो सोयी आसात, डॉक्टर आसात, अन्य तांकां पळोवपी आसात, तांकां सगळ्यो सोयी करून दिवन ते परत जागृत आनी त्या जाग्याचेर दवरूंक शकतात, करूंक शकतात हाचे आनी ताका लागून एक्सिडंट अवॉयड जनावरां खातीर जे जाता ते अवॉयड जावंक शकता। अशा पद्दतीचे म्हाजे एक आग्रहाची विनंती आसा सगळ्या गोंयांत आसलेल्या आमच्या पंचायतीक आनी नगरपालिका की हे अशा प्रकारचो एक उपक्रम राबोवन पळोवचो। आनी अशें एक सुंदर अशें उदाहरण आसा, म्हाका गायी बद्दल खूब प्रेम आसा, आदर आसा आनी एक अशा प्रकारचें वातावरण जर तयार जातलें, प्रसन्न अशें वातावरण तयार जातलें जाल्यार एक उदाहरण म्हणून हांव गोमंतक गौरसेवक महासंघ गोवा शिरसर ह्या जाग्याचेर वचून काल एक गाय एडॉप्ट केल्या आनी ते एडॉप्ट करता आसतना त्या गोशाळेच्या जाग्याचेर हांव सबंद दीस रावन थंय मुद्दम पळोवणी केल्या आनी पळोवणे वयल्यान म्हाका अशें दिसून आयलें आनी तांणी तशें सांगलें की आमी तुमचे म्हणजे हांव वास्कोचो आशिल्ल्या कारणान मुरगांवच्या नगरपालिके कडेन एक एग्रीमेंट केल्ले कडेन आसा आनी आमी जवळ जवळ 40 ते 50 गायी रस्त्यार आसपी घेवन आयले हांगा आनी दाखयले बी तांणी थंयच्यो ज्यो गायी वेवस्थीत रित्या सगळ्यो तेंच्यो शेण काडप, वेवस्थीत दवरप, ते करप, तांकां डॉक्टर व्हरोन हाडप, तांचे इवन एक्सिडंट खंय जाल्ले आनी डॅमेज जाल्ले आसा तांकां सुद्दां बऱ्या पद्दतीन तेंचे पांय दुखवल्या ते वेवस्थीत करूंक। आनी म्हाका चड गायी बद्दल आवड कारण म्हाजे वडील जे आशिल्ले आर्मीत वयच्या पयलीं तांणी एक गाय राखपाचो गांवांत आमच्या उपक्रम केल्लो आनी खरोखरच एक गाय घेवन जवळ जवळ 100 गायी ते राखताले आनी त्या पद्दतीचे म्हाका एक कितें तरी आसता म्हणून हांवें म्हाज्या चेड्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान म्हाज्या वडिलांच्या स्मरणार्थ एक गाय थंय दत्तक घेतिल्ले कडेन आसा। हांव कोण बिझनेसमॅन असो, कोण समाजसेवक असो, कोण दानशूर व्यक्ती असो किंवा अन्य खंयच्या फिल्डांतले लोक असो, तुम्ही गाय दत्तक घेयात किंवा न घेयात, पण एक गाय दत्तक घेतल्या उपरांत आपण कितें तरी दान केलें हें स्वताच्या मनाक जे कितें समाधान लागता पळय ते खरोखरच बरें एक प्रकारचें पुण्य आनी घेयात किंवा न घेवात अशें तेंचें सांगणें, पण त्या गोशाळेक वचून किंवा अन्य दुसऱ्या गोंयांत ज्यो गोशाळा आसा त्या गोशाळेक वचून व्हिजीट दिवप हे म्हत्वाचें जावन आसा। आनी हांव मागता, आग्रहान विनंती करता सगळ्या आमच्या लोकांक, चड करून आमच्या हिंदू बांधवांक की तांणी वचून अशा गोशाळेक एक व्हिजीट करची आनी व्हिजीट करून जाणून घेवच्यो की कशा पद्दतीन हे लोक स्वयंसेवी लोक कसल्याय प्रकारचो आपणाक आर्थीक मदत मिळनासतना एक प्रकारची समाजसेवा म्हणून त्या गायीची सेवा ते करतात, गोरवांची सेवा ते करतात।